मोगच्यानं संतांची जिणे कथा आटापच्या तांच्या मेटांनी ह्या कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मारता. आज आमी भगवंत फ्रांसीस आंबोयज हिचें स्मरण करता. मुखलो थोडो वेळ ह्या वर्त्या सांता विशांत भगवंता विशांत आमी करसूंक बेसाडया. भगवंत फ्रांसीस आंबोयज 1427 इसवेन जल्माली. फ्रांसान ती जल्माली. तिच्या बापायचें नांव लुईस आंबोयज आनी आवयचें नांव विस्काउंट. हिका 4 वर्सां प्राय जाता नंतर ब्रिटनीचो पराय जुवांव 5वेचो पूत पीटर हाचे लागीं लग्न करार जालें आनी 15 वर्सां जाताना हांचें काजार जालें. पूण पीटर खिन्न स्वभावाचो जावन आसलो. तशें जाल्ल्यान भगवंत फ्रांसीस आंबोयजच्या लग्ना जिवितांत तिका खरो संतोश मेळ्ळो ना. तिच्या पती पिटरान तिका सबार फावटी क्रूरपणान चलयलें तरी ती भियेली ना, विचलीत जाली ना, विरोधपणूय तिणें दाखयलें ना. बदलाक सर्व संदर्भी तिणें मोवाळायच दाखयली. हाचे वरवीं पिटराच्या जिणेंत ती सकास बदलावण आयली. भगवंत फ्रांसीस आंबोयजाक दुबळ्यांचो चड मोग आसलो. ती दुबळ्या धाकट्यांक ते मुस्त दयाळ्याच्यो करणी करतली. अशें ती दयाळ्याच्यो करणी करते आसतना पिटरांनी तिचे सांगी मेळोवन आपले हात मेळयले. मात्र न्ही, पिटरान आपल्या फाटल्या पातची जिणेक पाट केली आनी पराजीत आदारलें. 1650 इसवेंत पिटर उपराय जालो. पूण 7 वर्सांनी तो मरण पावलो. तांच्या इतल्या लांब लग्न जिवितांत तांकां एक्की भुरगीं जावं नासलीं. अशें आसता लुईस 11व्यान तिचे लागीं आपणा काजार जावची आशा आसा म्हूण उसारली. तरी पूण तिणें नाकारलें. कित्याक म्हळ्यार आपणाचो पती पिटराच्या मरणा उपरांत तिणें आपली सगळी जिणी देवाक संपूर्णपणी समर्पीत केल्ली. भगवंत फ्रांसीस आंबोयज 1463 इसवेंत तोवळच्या कार्मेलितांचो वडील जावन आसचो जॉन सोरेत हाचे संगी मेळोवन फ्रांसांत पयले फावटी एक कार्मेलीत कॉव्हेंत स्थापीत केलें. थोड्या तेंपा उपरांत आपणाक कार्मेलितांचें आपोवणें आसा म्हूण तिणें लेखलें आनी ती 1468 इसवेंत कॉव्हेंताक भरती जाली. थोड्या तेंपान कॉव्हेंताच्या सकड माद्री मेळोवन तिकाच तांची वडील जावन नेमली. ती कॉव्हेंता भितर आपल्या गूंड मागण्या आनी शाळेपणाच्या बळान कॉव्हेंता भितर आसल्या सर माद्रींक मात न्ही, भायरी समेस्तांक ती लोकमोगाळ जाली. मात्र न्ही, तिणें नांतेस म्हणल्या एका गांवांत अनेक कार्मेलीत कॉव्हेंत उगडच्या ह्या संगतीन ती यशस्वी जाली. सुरविल्ल्या भितरल्या कार्मेलीत मेळ म्हळ्यार 1452 इसवेंत स्थापीत जाल्ले. तरी पूण सुरविल्ल्या कार्मेलीत माद्री पैकी भगवंत फ्रांसीस आंबोयजच फामाद जाल्ली. तशें जाल्ल्या वरवीं भितरल्या कार्मेलीत मेळाची घडणार म्हणूनय तिका म्हणयेत. तिची सगळी जिणी सर्वांक आदर्शीत जाल्ली. तशें जाल्ल्यान ती सर्वांक एक आदर्श जावन जियेली. अशें 1685 इसवेंत ती नुंतेस गांवांत मरण पावली. तिच्या फोंडार सबार अजपां जातेत रावली. आजुनी ती जातेत आसात.
फ्रांसांत क्रांती जाल्ल्या वेळार मागीर अनेक झूज जाल्ल्या वेळार तिची कूड राखून व्हरचें, बस्त जायनाशें राखून व्हरचें एक विशेश काम जालें. आनी 1863 इसवेंत पापा पियूस IX तिका भाग्यवंत म्हूण पाचारलें. तर मोगाचें न्हू. आज तिचें स्मरण करता आसतना आयच्या दिसा आमी तिचे तोंड कितें शिकया. भाग्यवंत फ्रांसीस अंबॉयज मंथनाच्या कुटुंबांत जल्माल्ली, उपरायाची पुतिंती जाल्ली, तरी देवातय ती खालत्यापणान आनी दुबळ्या दत्त्यांतय मोळायेन चल्ली आनी त्या पर्यंत ती जियेली. तर आमचें कितें? आमी आमचें थंय आसलें. देवान आमकां दिल्ली गिरेस्तकाय आनी तालेंतां देवातय आनी पेल्या तावन पयस व्हरचें न्ही बगार लागीं हाडचे बरी आमी खुशी पावया आनी त्या पासून आमी पेस हाडया. हें काम तितलें सुलभायेचें न्ही, मोगाचें न्हू. हाका आमकां देवाचो आदार जायजे. त्या बसून आमी आज त्याच भाग्यवंत फ्रांसीस अंबॉयजच्या मुखांतर देवा लागीं मागया म्हणून भाग्यवंत फ्रांसीस अंबॉयज आमा पासून विनंती कर.